आय वॉन्ट टू शो म्हणजे आज पणजेच्यान मुद्दम हांगा आयलो. आम्ही कालूय पळयल्ले हेराफेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. आज तुमकां हांव दाखयता आमचो मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी हांचे कारनामे खूप आसा. सुरवात करूया. पॅन्डेमिक जालो 2 वर्सां. 2 वर्सां आमी पळयले गोंयकारांनी आपल्यो जमनी विकल्यो, गाडयो विकल्यो, घरां विकली, कितें आशिल्लें नाशिल्लें ते विकले. आनी नॅशनल इंडेक्स जर पळयलो जाल्यार दर 3 मनशां मदीं आज 2 गोंयकार बेकार आसा. हो डेटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा. जो 50% आसलो डेटा, जो 50% अनएम्प्लॉयमेंट आसलो तो आज नियरली 75% जाला. हायेस्ट इन द कंट्री. बेरोजगारी, महामारी, करप्शन हे चलता आसतना एक विशिष्ट क्लास असलो गोंयान. खबर आसा तुमकां तो क्लास खंयचो? तो पॉलिटिकल क्लास. आमचे पॉलिटिशियन्स, आमचे मिनिस्टर्स, आमचे MLA जे भारतीय जनता पार्टीचे आनी सरकाराचे पार्ट आशिल्ले. हो विशिष्ट क्लास जो आसा पळय तो विशिष्ट क्लास भयंकर पयशेकार जालो. स्पेशली आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसा ताजे एफिडेविट जर पळयत ताणें स्वता दाखयले ते बिफोर इलेक्शन कमिशन. 1 लाख पर म्हयनो ताजो इन्कम आसतालो 2016-17 ताच्या रिटर्न्सा प्रमाणे. आज 25 लाख पर मंथ ताजो इन्कम आसा. 20 हे प्रोजेक्ट आमच्या गोंयच्या भल्या खातीर आसा. ह्या फटिंगपणान आमकां तांणी फटिंगपणां करून दाखयली. जेन्ना आमी पळयलें की एनवायरमेंटलिस्ट जे आसा हे कित्याक बोवाळ घालता ते वचून तरी पळया म्हणून आमी जेन्ना स्वता मोल्या गेले, जेन्ना आमचे सेसिलबाई मोल्या गेले, जेन्ना अलिना सारखे आमच्या आज जे आमचे बरोबर आसा पूण ते खुद्द BJPन आशिल्ले तांणी जेन्ना बोवाळले हे सगळे पळोवपाक जेन्ना आमी मोल्या गेले तेन्ना म्हाका दिसता ह्या मिनिस्टरांक, ह्या सरकाराक लज दिसपाक जाय की ताणें ह्या तामनार प्रोजेक्टाच्या नांवान, ताणें रोड वायडनिंगाच्या नांवान आनी ताच्या डबल लेनिंगाचेर गोंय डिस्ट्रॉय करपाक तुमी चल्ल्या. आनी हे फक्त एकाच गोष्टी खातीर, करप्शन करप्शन करप्शन. डायलॉग आयकलो तुमी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. आमचें सरकार फक्त एकूच गोष्ट करपाक जाणा. आमचे मिनिस्टर, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर, आमचे इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आनी बाकीचे मिनिस्टर आमी सगळी तरेची स्कॅमां पळयली. आनी हो एनवायरमेंट मिनिस्टर जाचे आज 25% इन्कम वाडला. आज तांच्या बॉसा कडेन कितले आसतले पळयात तुमी. चीफ मिनिस्टराची वेल्थूय कटली, एफिडेविट अजून येवना, येतलें, कळटलें. आनी तुमकां कळटलें आमचे प्रत्येक मिनिस्टर आनी MLA गोंयांत आसा तांची जशी गोंयच्या लोकांची परिस्थिती भिकाऱ्या पास जाल्या तेन्ना हे लोक गब्बर जाल्ले आसा. तांचे एक झोपडी आसा म्हणून कळ्ळें आमकां. जशी ओल्ड गोवा आसा पळय ते मेन्शन जाला पळय तशें आमकां सांगलो तो सामको गरीब म्हणून मिनिस्टर. कित्याक जेन्ना आमचो सत्येंद्र जैन बाब गोंयांत आयलो, आमचो इलेक्ट्रिसिटी आम आदमी पार्टीचो दिल्लीचो, आनी सांगलें की गोंयच्या लोकांक जेन्ना गोंयची बजेट 1 लाख पर पर्सन पर वर्साक आसा, 1 लाखाक चडूच आसा आनी दिल्लीची बजेट 40,000 आसा. अशा वेळार दिल्लीन 70% जे लोक आसा तांकां जर विजेचें बील येना तेन्ना गोंयकारांक आमी तांकां सांगलें की गोंयांत तुमी 24 वरां वीज दिवपाक शकता, 24 वरां लायट दिवपाक शकता. कित्याक तुमी फेल जाल्या? कित्याक रस्त्यावयली LED पेटना? कित्याक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट अजून कंप्लीट जाना, अंडरग्राउंड केबलिंग? आनी तुमकां तामनाराची गरज कित्याक पडटा? हे जेन्ना आमी प्रश्न केले तेन्ना हो एरगंट एनवायरमेंट मिनिस्टर, एरगंट म्हणटा हांव ताका, कारण तो अशें पेपर घालयतालो, ना आमी गोंयांक फ्री वीज दिवपाक शकना, ना आमी गरिबांक फ्री वीज दिवपाक शकना, शक्यच ना. आमी सांगले प्लॅन दिता, आमी दाखयता तूं कशी दिवपाक शकतली. एरगन्स हॅज टेकन ओवर दीस गव्हर्मेंट. म्हणून ताची जी झोपडी आसा म्हणून आमकां सांगली पळय कुडचडच्या लोकांनी ती एकदां पळोवन वचा म्हणून सांगली.
म्हणून आज पणजेच्यान आज मुद्दाम म्हणले की कुडचड्यार येवया. झोपडी पळयली हांवें, इतली सुंदर झोपडी गरिबाची हा सामकी. 3 कोटी पर इयर इन्कम दाखयला. हत्तीचे दात ते. हे मेन्शन पळया. हे सत्य आज आमच्या मिनिस्टरांचे, एनवायरमेंट मिनिस्टराचे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन पळया. लज दिसपाक जाय हलकटांक, लज दिसपाक जाय ह्या सरकाराक, लज दिसपाक जाय आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक. ताणे गोंयचे एनवायरमेंट वाचोवपाक जाय, ताची जतन करपाक जाय. तो हे करता. करप्शन करात रे, पण गोंयची दायज, गोंयचे एनवायरमेंट तरी सोडात. हे पळयलात तुमी? हे कितें? किल्लो. मेन्शन ऑफ आवर पुअर एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर. व्हेरी पुअर इज. कित्याक गोंयकारांक लायट दिवपाक शकना तो फुकट. गरीब जातले गोंय. गोंयची बजेट आसा, बजेटरी प्रोविजन आसा. आनी हे जर आमी गोंयकारांक जर गोंयकारांचेच पयशे दिले जाल्यार गरीब जातलो न्ही गोंय. दॅट इज देयर एरोगन्स. पळयात फाटल्यान किल्लो बांदपाची तयारी चालू आसा. कंप्लिटली हिल कटिंग, कंप्लिटली डिस्ट्रॉयड एनवायरमेंट. हे उदक, ही रिवर, हे सरकाराक दिसना. आनी तो सांगता की गोंयकारांक जो हक्क आसा तो गोंयकारांचो तुका दिवपाक, तुका दिसता की गोंयच्या सरकारा कडेन पयशे ना. हे कित्याक चल्ला? कित्याक तुमी गोंय विकूंक काडला रे? कित्याक तुमचे 25% तुमचे इन्कम वाडटा आनी गोंयकार जो आज रस्त्यार आयला, तांकां जेवपा खावपा दुरापास जाल्या, जॉब स्कॅम चलयल्यात तुमी, तांचे तुमकां मात्तूय पडून गेले ना? तेन्ना ह्या लज नाशिल्ल्या सरकाराक म्हाका एक विचारपाचें आसा. हाचें उत्तर दियात. ह्या गोष्टीचे उत्तर दियात. लोक जाब विचारतले तुमकां. तुमी मोल्यां डिस्ट्रॉय केलेंच. तुमी अख्खे गोंय विकूंक काडलां आनी गोंय अशें डिस्ट्रॉय करपाक काडलात. आज आम आदमी पार्टी आमकां सर्टिफिकेट आयली प्रामाणीकपणाची, आनी ती सर्टिफिकेट कोणा कडल्यान आयली? आमकां ती सर्टिफिकेट आयली खुद्द मोदीच्या सरकारा कडल्यान. ईडीच्यो रेड केल्यो, इन्कम टॅक्साच्यो रेड केल्यो, सीबीआयच्यो रेड केल्यो, आमच्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराचेर केली, सीएमाचेर केली, पार्टी ऑफिसाचेर केली. हातान कांयच आयलें ना. कारण हो जो आम आदमी पक्ष आसा हो प्रामाणीक आसा. म्हाका म्हायती मेळ्ळा की आतां म्हजें स्वता कितें तरी मेळटा काय म्हणून चॅलेंज करता. मारून दाखयात रे. पळया तुमच्यान कितलो दम आसा तो आनी आमच्यान कितलो दम आसा तो. अमित बाब, आता तुम्ही सावड्ड्या आयिल्ले नितेश काब्राल बंगल्याचे, तुम्ही हाजेर तात्पुरती चौकशी केल्या. तातूंत भितर तांच्यांनी जी परमिशनां घेनासतना हें काम चालू केलें म्हणटा तुमी. हें पळय रे, ही परमिशनां दिवपाची काय ना ती सांग म्हाका तूं. परमिशनां फ्रॉडान घेता. आमी ओल्ड गोवा पळयलें. ओल्ड गोवा परमिशनां नाशिल्ली. मागीर आमचो टीसीपी मिनिस्टर म्हणटा ती आमच्या कोण तरी फ्रॉडान दिली. फ्रॉडान गोंयान कितेंय करपाक जाता. सो आतां परमिशनां सुद्दां आसत जाल्यार तें एक फ्रॉड आसतलें. हे कशें दिवपाक शकता रे? ही नदी मरे, हे झाडां कापले पळय रे फॉरेस्ट. व्हिडिओ कसलीच गरज ना रे. देव आसा हे आमकां देवान दाखयलां, हे हांगच्या लोकांनी दाखयलां. हे तूं पळय, ही सगळी झाडां ग्रीनरी पळय आनी मदीं तांबडो पॅच. तुम्ही आरटीआय बी कितें मागला? आरटीआय आमचो आतां सगळे मागतले, सगळे प्रोड्यूस करतले. हे जे खोटारडेपणां आसा पळय ही उघड जावपाक जाय रे. हे लिपून लपून छपून जे करतात तेनी ते उघड जावपाक जाय. हे जर करप्शन आसा तूं पळय मरे, हे हाका परमिशन खंयच्यान दिवपाक शकता? अशें डिस्ट्रक्शनाक तुमी सामान्य लोकांक परमिशन दिता? तीच परमिशनां ओल्ड गोवाय दिल्ली, तीच परमिशनां अशी फ्रॉड करून दिल्ली. तो मिनिस्टर आसा आनी खुद्द एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा. ताजेर आज रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा गोंयचे सैम राखपाची. आज तो तामनाराच्या नांवान थंय मोले डिस्ट्रॉय करपाक वतालो. आज तो डबल प्लेनिंग आनी रस्ते वायडनींग करपाक आशिल्लो. अरे कितें चल्लां? लज दिसपाक जाय आमच्या सरकाराक, आमच्या मंत्र्यांक आनी बाकीच्या मंत्र्यांक. हांव एकूच गजाल सांगपाक सोदतां, प्रामाणीकपणाक ह्या फाटी वोट दिया, जाल्यारच गोंय बदलतलें. नाजाल्यार हें तुमचें फ्युचर. ऑक्सिजन म्हणून लोकांक मारले कोविडाच्या टायमार, फाल्यां ब्रीथ करपाक आमकां ऑक्सिजन मेळचें ना. झाडां अशीच कापत रावली. नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो अमित बाब? वील फायल अ कंप्लेंट. वी विल इन्क्वायर, वी विल फायंड आउट एव्हरीथिंग एंड एव्हरीथिंग पॉसिबल. आमी व्हिडिओय तुमकां प्रोवायड करतले ह्या गोष्टीचेर. सगळे मेळटले तुमकां. जे व्हिडिओ आसा ते पळयत जाल्यार तुका डिस्ट्रक्शन हांगा कशें चल्लां ते कळटलें. आज गुगल बी आसा रे. आज टेक्नॉलॉजी हॅज बिकम व्हेरी पॉवरफुल. वी विल प्रोवायड एव्हरीथिंग टू शो हाव द एनवायरमेंट मिनिस्टर हू इज रिस्पॉन्सिबल
for protecting the environment of Goa is destroying the environment in the name of corruption, in the name of projects which are not required for the state of Goa. आणि हांव आज कन्विक्शनांतल्यान परत एकदा सांगूंक सोदता, तुमीच जे फटिंगपणा चलयले की एक टायमार अमित पालेकरान म्हणिल्ले की आमकां हे प्रोजेक्ट जाय म्हणून तुम्ही डेटा प्रोवायड केल्लो पब्लीक डोमेनान आणि तुम्ही दाखयल्ले गोंयकारांक फटिंगपणा दाखयल्ली तुम्ही वेबसायटीचेर तुमच्या पब्लीक डोमेनान जे जे डॉक्युमेंट आशिल्ले ताजेर की हे गोंयकारां खातीर बरें म्हणून, तेन्नाच गोंयकार जेन्ना स्वता थंय वचून पळोवपाक लागले, तुम्ही कॉरिडॉर डिस्ट्रॉय केला, तुम्ही एंटायरली आय गो फॉर ट्रॅक्स, आमी थंय पळोवन आयले ना पाप रे, त्या जनावरांचे आमच्या गोंयकारांचे आनी सगळ्यांचे कितें चल्लां. निलेश बाब, आय थिंक इट्स टायम यू गो होम. दिस इज नॉट वॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. दिस इज नॉट फॉर गोवा. अमित बाब, आता इतली तेप जाले काय झाडे मारली ते म्हणटा तुम्ही, पूण तुम्ही आता इतली तेप इलेक्शना टायमारच हो इश्यू कित्याक घेतलो? पयतले तेप चान्स असले तुमकां इश्यू हे घेवपाक? काम जे गडबडीन फाटल्या 2-3 म्हयन्यांच्या स्पीडीन चल्ला पळय, हे फाल्यां कोणाक खबर ना. हे दमे सुपाय रुस्तम कशें हांगा कितें बोर्ड मारता अशें मारता आनी खंय हांगा आतां म्हाका सांग, हांगा खंय बोर्ड आसा? एज पर TCP यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवायड ऑल द लायसन्स परमिशन्स बोर्ड आउटसायड. दिसना TCP मिनिस्टर तुमचे कोणच्या रावता? ताका हो प्रश्न विचारा. ताजे हांगा लोक आयले काय म्हणून हांगा बोर्ड पळोवपाक? TCP आसा हांगा? तुमकां दिसता खंय हांगा? इज इट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लॉ टू प्रोवायड द बोर्ड शोईंग दॅट द परमिशन दॅट दे हॅव? प्रश्न मरे हो तांकां विचारपाक जाय, आमी विचारना. प्रश्न तूं म्हाका विचारता जेन्ना हांव दाखयता तुका तांणी इलिगल कितें केलें तें. प्रश्न तूं म्हाका विचारता तेन्ना कायदो सांगता की हांगा बोर्ड आसपाक जाय शोईंग ऑल द परमिशन्स दॅट हॅव बीन ग्रांटेड फॉर दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. हे बोर्ड खंय? कायदो आमकां वेगळो, कायदो सामान्य मनशांक वेगळो, कायदो लोकांक गोंयकारांक वेगळो आणि कायदो मिनिस्टरांक वेगळो. कितें हें? आज TCP मिनिस्टरांनी हें सांगपाक जाय की हाजेर तांणी कितें एक्शन घेतलें काय म्हणून. पळय रे मेन्शन येते फाटल्यान दिसता ते म्हाका सांगलें ताच्या ड्रायव्हराचें घर म्हणून. कितें चल्लां गोंयान? अमित बाब, आता तुमचो कॅन्डिडेट आसलेलो गॅबी बाब हांगासर, ताकाय खबर ना हे बद्दल कांय? ते कळटा तेन्ना तुमकां दाखयता न्ही. पयलींच्या काय खबर नासलेलें. ही सगळी धापून रे, ही दोळ्या फाटल्यान ही कळटा केन्ना? जेन्ना तुका डिस्ट्रक्शन वाडले पळय दिसता, हळू काळखायान करप, सगळें करप. आज दिसला यश, आज तेच पळय तूं हाजी हळू प्रोग्रेस जाल्या. हे पळय इलेक्शनाच्या निमतान आसूं नाल्यार कसल्या निमतान आसूं, जर तुमकां आमी करप्शन सरकाराचे जर उघड करता न्ही जाल्यार ते गोंयच्या भल्या खातीर इतलें लक्षात दवरात. अमित बाब, गोंयकारांनी समजून घेवपाक जाय. यू आर द CM फेस फॉर गोवा. ओके, सेकंड तुमचो गॅबी हांगच्यान इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो. आता तुम्ही कुडचड्यार आयिल्ले आसा, बारीक बारीक मुद्दे घेवन तुम्ही मुखार सरतात. सो कुडचडीचे जनतेक सांगपाक कितें सोदतात? अरे हांव फुल गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता की हांव CM फेस आसूं नासूं फरक कांय पडना. हांव गोंयच्या लोकांचो आज फेस जावन आसा. आज गोंयच्या लोकांचे जे प्रत्येक कानाकोपऱ्यान जे प्रॉब्लेम आसा ते आमी समजून घेतले. सकाळी हांव गेल्लो मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन, मयेचे आमी प्रॉब्लेम पळयले. इतलेशे रस्ते कांय डेव्हलपमेंट ना, उदक तांकां 24 वरां. आमी सगळ्या फुल 7-8 पंचायतीन वचून आयलो हांव. येतना भाजी पावू खायला थंयचो. इतलो सुंदर तो गांव रे, पूण ताजेय कांय डेव्हलपमेंटाचें ना. मायनिंग बेल्ट, तांचे मायन तुम्ही मिनरल काढले पण तांकां परत कितें दिले. आज कुडचड्यार कितल्या वर्सांनी डांबर चलता रस्त्यार? 5 वर्सां पडिल्लो डांबर. आज पळयले चकचकीत फक्त एक लेयर घालता येदोसो कार्पेट. पूण रस्ते ते कार्पेट इज अ कार्पेट लायता पळय लिपस्टीक आनी लाली, हो सरकाराची लिपस्टीक आनी लाली लोकांक दाखोवपाक की हो आमचो डेव्हलपमेंट म्हणून. येतना अटल सेतू वयल्यान आयलो, हाफ पेज एड दिता अटल सेतू इज आवर अचिव्हमेंट म्हणून. आज ताजेर पडिल्ले खड्डे तुमी पळयल्या, ताजो आर्म्स आसा थंय पळयल्या अजून वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून दाखयता. पण कुडचडीचे लोकांक सांगता तुम्ही? कुडचडीचे लोकांक कुडचडेचे आता ताणें म्हाका सांगपाक तो लोकल हांगा आसा. कुडचड्याचे प्रॉब्लेम प्रत्येक ताणें समजून घेतल्या. आमी कुडचड्यार येत आसा, कुडचड्यार वेगवेगळे विशय आसा. तुमी सांगा तांकां. म्हाका दिसता ट्रकांचे इश्यू आसा, एक्सिडेंट प्रोन झोन्स आसा. आमी सगळे डिस्कशन केलें तेन्ना हे आयिल्ले. तूं सांग. खबर नासलेलें हे चलतालें म्हणजे पयलीं एक्शन घेवपाक इलेक्शना टायमार इश्यू घेता अशें म्हणून. पयलीं आमकां खबर ना कितें खंयचे वाटेर पडना. आमी भोंवता ते सायडीन सारके कॉर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. आनी दुसरी म्हणल्यार हांव गेल्ली वर्सा गोंयांत कोळसो नाका ह्या ग्रुपांत आमी काम करताले. आनीक आमी बाजारांत रस्त्यार पेंट मारलो म्हूण गोंयांत कोळसो नाका म्हूण ह्याच निलेश बाबान आमचेर FIR रिजिस्टर करपाक ऑर्डर मारली. पयलीं म्युन्सिपालिटीक सांगलें आनी मागीर तेणी करूं ना म्हूण कंप्लेंट PWD दिल्यान म्हाजेर FIR रिजिस्टर करून आतां म्हाजेर कोर्ट चलता. जर हांवें फक्त पेंट रस्त्यार मारला आनी म्हाजेर FIR जाल्यार इतलीं झाडांचें डिस्ट्रक्शन केलां ताचेर कितें करपाचें हो एक प्रश्न आसा. आणि हिल कटिंग इज व्हायलेशन ऑफ आता आमचे जे नोटीस आयिल्ले आसा वी आर गोइंग टू टेक ऑल लिगल स्टेप्स. कितें करपाचें तें आमी स्टार्ट करतले आतांच्यान. तुम्ही RTI बी काय गेले नाशिल्ले तेचेर? RTI दिता कोण? खंयची डिपार्टमेंटा निलेश काब्रालाचे अगेन्स्ट RTI दिता? सांगा तुम्ही. RTIचो रायट आसा न्हू. RTIचो रायट आसा
आणि ते कांय जावना म्हणून आदमी पार्टीन सोडून दिवपाचे आम आदमी पार्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हांव परत सांगता तुका, बेटर लेट दॅन नेवर. इफ यू हॅव सीन इट टुडे, वी आर गोइंग टू शो इट टुडे. If we are going to show it today, we are going to show it tomorrow. We are going to be with people of Goa. आणि आमकां एक गॅरंटी दिता हांव गोंयकारांक. आज जेन्ना हांव रस्त्यार आयलां हे गोष्टी सगळ्यो दाखोवपाक गोंयांक, ही चुकी जेन्ना गोंयकारांची आसा पळय ती दाखोवपाक, ती दाखयत रावतले आमी. फाटल्यां कितें जालां ती हिस्ट्री. लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिस्ट्री, लेट्स टॉक अबाउट प्रेझेंट, लेट्स टॉक अबाउट फ्युचर ऑफ गोवा. अमित पालेकर आसा ते कुडचड्या वयले सगळे हिल कटिंग पळयतलो. गोंयची हिल कटिंगा पळया आमी सगळी. you. गोंयची प्रत्येक एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आमी पळया आनी दाखोवन दिवया लोकांक. थँक्यू. कुडचड्याची कितें म्हणटा तेणे आतां उले 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 तेणे ओल्ड गोवाचेय केला सगळी. आमी आख्खे गोंयभर आमी प्रोटेक्ट करपा आमी चयताय न्हू. आमी तेका लागून आमी आतां गोंया आमगे आम आदमी पार्टी भायर सरलो आहा आनी आमी फुल स्विंग काम करतली. आयज पासून हेच काबरालान मुगे घरा समोर रावन तो जे मेरेन जिखला ते दोन लागलो तो म्हाका सतावपाक खूब म्हाका त्रास केले. आमचे पर्सनल मॅटरान तो पडलो आहा. मुगे घरा भितर तेणे फातर बांदला, तेजे न्याय जालो ना. अन्याय करीत आहा तो. 28 वर्स म्हजी घरा फॅमिली रावता. ते फॅमिली तेणे सांगला भाडी दिवपा गरज ना, लायटी बील दिवपा गरज ना, नळा बील दिवपा गरज ना, आपण चयतलो कित कोताय ती आमी. आनी इनडायरेक्टली तेणे हांव जेन्ना हांव हितून ना कित म्हणटा हांव कावन्सिलार ना तेन्ना तेणे इनडायरेक्टली तांकां लायट कनेक्शन दिवपा हे केले, म्युन्सिपालिटींतल्यान अप्लाय केले. आतां म्युन्सिपालिटींनी आमकां स्टाफ सगळो अडकताय, आमकां बरो लोक अडकता. तेणे आमकां कळयलें लायट तांकां डायरेक्ट दित म्हूण. मुगे घरा 28 वर्स फॅमिली रावता. ते फॅमिली घेवन तो म्हाका हॅरेसमेंट करता. इतले आमी सोंसून आयज पॉलिटिक्सां येवपा आमकां रिजन म्हणल्यार हेणे म्हाका इतली 10 वर्सां MLA जावन स्वतायलो आहा आनी तो कित्याक रिवेंज घेता तेवूय बीन हांव तुमकां मिडिया सांगता. तुम्ही काबराल सतयता म्हणून पॉलिटिक्सां आयल्या लोक. आनी हे कुडचडकार आमकां तांचे विजन बरें खबर आसा. हांगा मायनिंगाच्या नांवार खूब गजाली चल्ल्यो. हांगा मायनिंगाच्या नांवार म्हणून जितले पयशे आसुनूय हांगा डेव्हलपमेंट जालो ना. तुम्ही रस्ते पळयल्यात कितले तेंपा डांबर पडला. हांव जितले फाटी येतालो तेन्ना हांव केन्नाच पळोवना डांबर पडिल्लो. सो ही जी फटिंगपणां आसा ती खंय तरी बंद जावपाक जाय. विजन वी वील पुट इट बिफोर पीपल ऑफ गोवा एंड इट विल यू वील फायंड इट विथ कुडचडे. पीपल ऑफ कुडचडे वील नो द विजन व्हेरी सून. वी आर वर्किंग ऑन everything that is affecting Kuchade, Goa and whole of national problems also, which ultimately we are part of India. So सगळे विजन आम्ही तुमच्या समोर दवरला आसा आमचे विजन आणि करत राहूया. देव बरें करूं. I think I'm